Hi there, ladies and gentlemen. Back again for another episode. And for this particular episode, we have come to the heart of Goa in Ponda Taluka, right on top of a plateau where I can see two industrial estates. I can see the Kunda Industrial Estate and I can see the Madkai Industrial Estate. And behind me, I can see the bridge of Zuari being constructed and a valley that is green and speckled with a lot of temples. Yes, ladies and gentlemen, what we have come for in this particular episode is to get to you the story, an enchanting story of Sri Navadurga of Madkai. This temple was originally in the village of Ganshi or Gaunshi as they called it. This is in Tiswadi Taluka, just behind me over there. And during the religious persecution time around 1560, when there was danger of desecration of the idol and demolition of the temple, the devotees took this idol and they went to Reddy in Vengulla Taluka, just across the Goa border. Much later, this idol was established in this village. So today, let us trace the journey of Navdurga and the exciting story that goes behind it. Let's not waste time, but I must tell you, ladies and gentlemen, that when you are going to Madkai, you drive from Panjim on the national highway that is going to Ponda. After Old Goa, the distance from Panjim to this particular place is around 26 kilometers. And when you come to the roundabout next to one of Goa's most famous religious seats of Tapobhumi, you take a right turn and then proceed on this road and you are on your way to the Madkai Industrial Estate, and further down you go to the temple. Let's not waste time. Let us go to Madkai, to Navdurga.
of the most serene temples in Goa which you must come and visit, and this is of Sri Navdurga. Now when you look at this idol, it is unique, and to find out what is unique about this, let us speak to the Purohit of this temple, Mr. Gaurav Gaisas. Gaisas बाब, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. आमी जेन्ना हांगा मडकय नवदुर्गेच्या देवळान देवीक हांगा पांयां पडूंक येता तेन्ना आमकां अशें दिसता की देवी मुर्ती जी आसा न्ही तिची तकली अशी वांकडी आसा आनी आमी आयकलां कितें तरी ताका एक स्टोरी आसा म्हणून. वॉट इज दॅट स्टोरी? एक पयलींच्यान आमकां सांगत आयिल्ली एक आख्यायिका आसा की कर्नाटकान एक ह्या देवीचो भक्त, ताजो चलो खूब आजारी आशिल्लो आनी बरो जायना, दोतोराच्या वखदांनूय बरो जायना म्हणून तांणी देवीक नवस केलो की आपलो चलो समजा जर बरो जालो जाल्यार कितले तरी हजाराची फुलां आपूण देवीक अर्पण करतलो. पूण ताजो चलो बरो जालो, पूण काही तो हांगा आयल्या नंतर ताका जितले तांणी फुलां आपूण दिता म्हूण सांगिल्लीं तितलीं ताका फुलां मेळ्ळीं ना. तेन्ना भायर एक फुलकार बशिल्लो, ताजे कडेन एकूच चाफ्याचें फूल आशिल्लें. जाल्यार ताणें जितले पयशांची आपूण फुलां घालतलो म्हूण सांगिल्लीं तितले पयशे ताका दिले आनी तें एकूच फूल घेतलें आनी देवीक हाडून अर्पण केलें. पूण ताच्या मनाक तें पटलें ना, कारण पयशे आपणें दिले खरें पूण इतलीं फुलां ना, एकूच फूल आसा. म्हणून देवीची ताणें उपासना केली, अन्न पाणी सगळें सोडलें की जो पर्यंत देवी आपल्याक सांगिना की हें फूल जो कितें तुवें नवस केल्लो तो नवस पूर्ण जालो, हें जो पर्यंत देवी आपल्याक सांगिना तो पर्यंत आपण अन्न ग्रहण करचो ना म्हणून. तेन्ना देवीन ताका सांगलें की तुजें हें फूल आपल्याक पावलें म्हणून देवीन होकारार्थी मान ती अशी वळयली, हय लेफ्टाक वळयली म्हणून तिका वामग्रीवा अशें म्हणटात. वामग्रीवा म्हणजे वांकड्या मानेची देवी. वांकड्या मानेची देवी. ओके. पूण आतां आमी ही देवी जी पळयता न्ही ती सदांच न्हेसयल्ली पळयता. न्हेसयतकच तिची मान वांकडी आसता. कारण हांगा हांवें देवळान तुमच्या आनी एक फोटो पळयलो, जी महिषासूर मर्दिनी ह्या पोजीन ती आसा. सो ती कशी आसा, म्हणजे वॉट इज दॅट हिस्ट्री की तिका महिषासूर मर्दिनी अशें कित्याक म्हणटात? महिषासूर मर्दिनी एक्चुअली ही नवदुर्गा महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती. नवदुर्गा म्हणजे 9 देवी अशें न्ही, महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती अशी त्रिगुणात्मका नवदुर्गा. ओके. अशें तिचें रूप आसा आनी ती चतुर्भुजा आसा आनी 4 हात आशिल्ली. हय 4 हात आशिल्ली आसा. तिच्या पांया कडेन रेडो आसा, ज्या रेड्यांतल्यान महिषासूर भायर सरिल्लो आनी ज्या महिषासुराचो तिणें वध केल्लो अशी ती महिषासूर मर्दिनी म्हणटात. किलर ऑफ महिषासूर. ओके. पूण आतां ती तकली पळय ती वांकडी आसा, जेन्ना ती ओरिजिनल पोज तिजी मुर्तेची दिसता तेन्ना तिची पोज ती भालो धरला म्हणून आसा. ही एक आख्यायिका, म्हणजे वी लोकां कडसून आयकल्ली. इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, बट ही आख्यायिका की ही जी देवी आशिल्ली ती एका गांवान आशिल्ली, म्हणजे गांवशे, आतां ताका गानशे अशें म्हणटा, त्या हातूर आशिल्ले. यू फील इट मे बी ट्रू, थंयसून ती एक्चुअली रेड्डी गेली आनी मागीर ती हांगा आयली? एनी ना, एक्चुअली डॉक्युमेंट्स ताजेर आमकां कांयच मेळना. आमी ताजेर रिसर्च केलें, म्हणजे आमच्या घरांतल्यान म्हज्या काकांनी बी रिसर्च केलें, पूण गांवशीच्यान ती देवी हांगा हाडली म्हणटात, हेजेर आमकां डॉक्युमेंट कांय मेळना. आनी ह्या देवीक गांवशीकान्न कोण म्हणिनात, हिका म्हणटात मडकयकान्न. जर गांवशीच्यान ती मुर्ती समजा जर हांगा हाडली जाल्यार तिका गांवशीकान्न म्हणटले आशिल्ले. एक्झॅक्टली. कारण ही देवी हांगचीच देवी आसा, ही स्वयंभू मुर्ती आसा आनी पयलींच्यान ही मुर्ती हांगाच आसा. कारण ही जर गांवशीच्यान हांगा हाडली जाल्यार हांगा पयलीं खंयची ग्रामदेवी आशिल्ली किंवा खंयचो ग्रामदेव आशिल्लो असो एक प्रश्न जाता. तेन्ना त्यो जे कितें आख्यायिका आसा किंवा त्यो ज्यो गोश्टी पयलींच्यो सांगल्या त्यो खंयच्याय आधाराचेर आसूं येत, पूण आमचें तरी अशें मत आसा की ही देवी हांगचीच ग्रामदेवी आसा. आनी तुमी जो रिसर्च केल्लो आसा तेन्ना तुमकां ही मुर्ती कितली पोरणी अशी दिसली? ही मुर्ती आमी डेक्कन कॉलेज पुणा हेंचे कडेन आमी आमचे डॉक्युमेंट किंवा आमचो अर्ज बी आमी तांचे कडेन दिल्लो आनी ह्या देवीचे फोटो दिल्ले आनी तांचो मनीस एक हांगा येवनूय पळोवन गेला, मुर्तीचें स्ट्रक्चर जावं मुर्तीचो स्टोन जावं तो येवन हांगा पळोवन गेल्लो. तेन्ना तांणी आमचे कडेन रेकॉर्ड दिला की ही मुर्ती किमान 800 वर्सां तरी जुनी आसपाक जाय. ओके. पॉसिबली अबाउट 800 इयर्स ओल्ड. आनी हो जो स्टोन आसा हो शालिग्राम स्टोन आसा.
Okay. Ladies and gentlemen, just for your information, Purohitji told us about the Shaligram, that word Shaligram. Many houses, like in my ancestral house, we have got Shaligram. These are fossil stones, and they are found in river Gandaki in Nepal. And literally, these stones move because that insect or something that is there inside is still alive. So this is a stone that has been used of that category. ही देवी जी आसा हिजो मेन उत्सव खंयचो? मेन उत्सव नवरात्रान 9 दीस ह्या देवीची नवरात्र आसता आणि गोंयांत जशी परंपरा आसा प्रत्येक देवळान मखर आसता आणि बाकीच्या देवळांनी घटस्थापना म्हणून आसता पूण आमच्या देवळांत पयलींच्यान घटस्थापना ना कित्याक तर ही स्वता नवदुर्गा आसा बाकीच्या देवळांनी कशें जाता शांतादुर्गा म्हटलें जाल्यार थंय घटस्थापना आसता कारण ती नवदुर्गा न्ही ती शांतादुर्गा ओके घट जो पुजतात तो नवदुर्गेचो पुजतात घट म्हणजे जो तुळसुली असता ती ताचेर ज्या देवीचें आवाहन करतात ते नवदुर्गा म्हणून करतात जाल्यार ही स्वता नवदुर्गा आशिल्ल्या कारणान आमच्या देवळान पयलींच्यान पद्दत आसा की घटस्थापना ना ओके बाकीचे जे कितें नवचंडी अनुष्ठान किंवा बाकीची जी कितें अनुष्ठानां आसात ती आमची असतात पूण हांगा मखरूय आसता हांगा हय मखरूय आसता आनी डेली रातचे वेगळे वेगळे वाहनाचेर आडूड जावन ती मखरांत बसता आनी विशेश म्हणजे हांगा गोंयांत म्हाका दिसता एकूच कडेन अशें आसा की 9 गभ्यांच्या केळीची पुजा अशी गब्यांच्या हय म्हणजे 9 केळी ज्यो आसता त्या केळीचे जे गबे काडटात ताची पुजा हांगा विशेष जाता 9मी दिसा ओके ती गर्भकुडींतल्यान देवीच्या फुड्यांतल्यान गर्भकुडीचें जें पयलें दार आसा तितल्या पर्यंत ती गब्यांची पुजा आसता आनी ती सगळे गबे लायिल्ले आसतात आनी देवी भितर बशिल्ली आसता ओके त्या दिसा ही विशेष पुजा आसा आनी त्या दिसा म्हाका दिसता आमचे मडकय एकूच अशें देवूळ आसा जें फूल रात्रभर उगडें आसता आमची पालखी जाता त्या दिसा रातची 2:30 त्या दिसा नमीच्या दिसा 2:30 पालखी जाता सकाळी 4 आमचें मखर जाता आनी सकाळी सुर्याचें प्रतिबिंब मखरांत जी देवी बशिल्ली आसता ताचेर आमचे हांगा आमचे जे सेवेकरी आसात महाले म्हणून ते भायल्यांच्यान सुर्याचें प्रतिबिंब देवीचेर घालतात आनी ते देवीचेर घातल्या नंतरूच मागीर ती पुजा आमी विसर्जन करतात ही आमची पयलींच्यान हांगा पद्दत आसा पुरोहितजी एक क्वेश्चन आशिल्लो हांवें हें पळयलां कवळेची शांतादुर्गा नाल्यार मंगेशी आनी आज तुमी सांगता तशें भायल्यानसून सुर्याचे किरण डायरेक्ट दोळ्या देवीच्या तोंडार घालतात म्हणजे देवाच्या तोंडार घालतात कित्याक आसा ते सुर्याचें जें प्रतिबिंब आसा ते देवीचेर घातल्या नंतर म्हाका दिसता एका प्रकारचें तेज ते वाडपाक लागून प्रति वर्सा एक वर्सा किंवा डेली देवाचेर ते घालप कारण सुर्याचें किरण देवळांत भितर आशिल्ल्या कारणान ते प्रतिबिंब दिश्टी पडना ताका लागून ते डायरेक्ट देवीचेर घालता आसत तुमचो आनी टायम घेना फक्त तुमकां एकूच विचारता की आनी एक आख्यायिका आसा की हांगा एक फामील आसा शेटीची फामील आसा ज्या शेटीच्या फामिलीन हांगा देवीचें रुपडें तयार केलें आनी कितें तरी जालें आनी ताज्या खातीर देवीचें हें रुपडें थंय ताज्या घरा कडेन व्हरतात ही फॅमिली कोणाची मडकयकर शेट म्हणजे सोनार तांची ही फॅमिली हांगच्या देवळा कडल्यान एक 1.5 किलोमिटर अंतराचेर तांचें घर आसा तांच्या घरांत एक सुंदर चली आशिल्लें आनी ते देवीन ताका स्वप्नांतून सांगलें की तुजी चली आपल्याक दी ताका लागून तो स्वता सोनार आशिल्ल्या कारणान ताणें मुर्ती तयार केली म्हणजे मुखवटो तयार केलो त्या चलयेचो आनी त्या चलयेक सांगलें की तो मुखवटो ताणें उदकांत दवरलो आनी चलयेक सांगलें तुजें तोंड तातूंत पळय तेन्ना ताचें जें तोंड आशिल्लें तें प्रतिबिंब त्या मुखवट्याचेर उमटलें ताज्या चलयेचें हय ताज्या चलयेचें मागीर तो मुखवटो जो आसा तो हाडून ताणें देवळांत दिलो आनी देवळांत दिल्या नंतर ताजें चली हें जालें एक्सपायर्ड जालें म्हणटकच ताणें विचारलें की जशें तुवें आपल्याक सांगिल्लें तशें आपलें तुका मुखवटो हाडून दिलो पूण आपल्या चली आतां ना जालें तेन्ना देवीन ताका सांगलें की आपुणूच तुजें चली आपूण वर्सांतल्यान एक दीस तुमच्या घरा कडेन येवन वता ही परंपरा अजून चालू आसा खंयच्या दिसा जाता हें कार्तीक कृष्ण अष्टमी दिसा
ही मूर्ती थंय म्हणजे व्हरतात. मूर्ती काय फक्त रोपडे ना पूर्ण मूर्ती व्हरतात मूर्ती थंय. हय, हांगा अनूप मडकयकर म्हणून आसा आमचे देवीचे सेवेकरी. ते हांगच्यान पयलींच्या वाटेन वता, रस्त्यान वचनात. ओके. जी पयलींची पांयवाट आशिल्ली त्या पांयवाटेन घेवन वतात आनी थंय वतकच मागीर थंय आरती, पुजा, अभिषेक तांच्या पद्दतीन थंय सगळें. हय, म्हणजे ही सकाळी येता की केन्ना येता परत सकाळीं एक 9, 9:30 जी वता ती मागीर रातची 11 बी परत ते घेवन परत येता. येता. म्हणजे वेता आसतना ताका माथ्यार धरून घेवन वता तो. हय, आणि येता आसतना मागीर पयलीं माथ्यारूच धरून हाडटाले. हय. पूण तांच्याच एकट्या घरांतल्या लोकांनी पालखी केली आनी त्या पालखेंतल्यान बसोवन ती आतां हाडटात. हांगा हाडटा. हय, सो हांगा मेन म्हणजे नवरात्री आणि हो एक आनी जात्रा. आणि जात्रा. ही जात्रा जात्रा आमची कार्तिक कृष्ण नवमी. नवमी. नवमी दिसा जात्रा जाता आनी खंयच्याच देवळांत जायनाशिल्लो हांगा उफार म्हणून पद्दत आसा. म्हणजे व्हडल्या खोटल्यांत हय. भाताच्यो राशी. हय. हांगा जो चौक दिसता तुमकां हय. ह्या पूर्ण चौकाचेर हांगा. हय हांगा 28 भाताच्यो राशी घालतात. हां. आनी चपाते येदे व्हडले वडे हां. आनी सगळें जेवण भात, रोस, कडी, शीत सगळें, भाजी आनी व्हडले वडे आशिल्लो नैवेद्य त्या दिसा. 28 राशीचो नैवेद्य त्या दिसा देवीक जाता. आणि तो एक एक खोटलो म्हणजे पाटलो केदो आसता. एक एक फाटलो व्हडलो आसता म्हाका दिसता. हय, व्हडलो फाटलो आसता. म्हणजे एक खोटल्यान म्हाका दिसता तुमकां 8-10 जाण तरी जेवतले. येदो खोटलो आसता. जाल्यार त्या खोटल्याचो नैवेद्य जातकच देवीचे जितले सेवेकरी आसात तितल्याय सेवेकऱ्यांक तो नैवेद्य वांटून वता. हां, घरा व्हरपाक. अशें प्रति वर्सा हो उफार म्हणटात ताका आमी. केन्ना जाता तो? तो जात्रेच्या नवमी दिसा जाता. म्हणजे जात्रेच्याच दिसा. हय, जात्रेच्याच दिसा जाता. कार्तिक कृष्ण नवमी दिसा ओके. तो नैवेद्य जाता. दनपारां. दनपारां 2:30-3 जाता. 2:30 जाता. 2:30 सुमार जाता. ओके. आनी मागीर दुसरे दिसा पहाटे रथोत्सव आसता. ज्या रथांत त्या शेटीचीच मूर्ती आमी बसयतात. ती उत्सव मूर्ती. ती उत्सव मूर्ती रथांत बसयतात. हय. आनी पूर्ण मडकय जायना ज्या जाग्यार तळेखोल म्हणटात थंय तो रथ व्हरतात. आनी हांगा प्राकारान फूल रथ नाचयतात. आनी मागीर सांजचे 5 सुमार परत तो रथ आसता तो तळ्या कडल्यान थंयच्यान घेवन येतात. सातेरीचे हय, थंय सातेरीचें एक देवूळ आसा. त्या सातेरीचे भेटेक थंय ती नवदुर्गा वता अशें म्हणटा. ओके. ओके. थंय ते थंयच्यान रथ आयल्या नंतर मागीर हांगा उत्सवाची सांगता जाता. ओके. हांगासून एक 100 मिटर पयस एक तळी कशी आसा. आनी थंय एक व्हडलो कंपाउंड घाल्लो आसा. कितें तें? वॉट इज दॅट एरिया? जात्रेच्या अष्टमी दिसा म्हणजे शेटीगेर जो देव वता हय. तो थंयच्यान हांगा आयल्या नंतर रातचे 2:30 महानवमीची म्हणजे महापर्वणी म्हणटात ताका आमी. ओके. नौकारोहण जाता. सांगोड म्हणटात तो. तो त्या तळ्यांत जाता थंय. ताका लागून तें कंपाउंड बी घातिल्लें आसा. ताचें कारण तें. थंय हातूंत. आतां ही जी देवी हांगा हें देवूळ आसा ती त्या जाग्याक कितें म्हणटा ताका? मडकय जागो? हय, मडकय. वाड्याचें नांव? वाड एक्चुली दुतळे वाडा हो. दुतळे वाडा. दुतळे वाडा. ह्या वाड्याचेर हांगा हें देवूळ आसा. आतां आमी देवूळ आशिल्ल्या कारणान हांगा देवूळ वाडा म्हणटात. आनी एक हांगा विशेश म्हणजे ही देवी 7व्या स्थानाचेर विराजमान आसा. कित्याक काय म्हटलें जाल्यार हो गांव जो आसा तो 7 वाड्यांनी वसला. ह्या मडकय गांवांत 7 वाडे आसात आनी 7 वाडे गोल आसून मदीं नवदुर्गा आसा. ओके. मडकय. जाल्यार तुमी जर भायल्यान मंटपांतल्यान जर सुरवात केली जाल्यार पयलीं प्राकार जाता, मागीर मंटप जाता, मागीर हो वाजयता तो चौक जाता, मागीर हो चौक जाता, पलंकूड, प्रदक्षिणा आनी मागीर गर्भकूड. हे जर तुमी भायल्यांच्यान जर कावंट केले जाल्यार देवी 7व्या स्थानार विराजमान आसा. कारण 7 वाडे आसा. ओके. मंटपाचे जर तुमी खांबे सगळे मेजले भायर वचून जाल्यार मंटपाक खांबे आमचे 7 आसात. हो 7 म्हणटा तो मेंटेन केला. हय. आमचे जर दिपस्तंभाची तुमी आंकडी जर मेजली जाल्यार ती 7 आसात. ओके. अशें 7 आंकड्यान हें सगळें बसयल्लें आसा. Very nice. Very nice. So, ladies and gentlemen, number 7 is very important in Madkai because there are 7 wards, there are 7 sections, compartments to where the deity is sitting. The outside Sabha Mandap has got 7 pillars and the deep stamp or the pillar for lights has got 7 stories. Well, 7 is heaven. Come here and see that. आणि हे जे ते तळे खोल म्हणून आसा ताची कितें हिस्ट्री?
थंय देवीच्यो पादुका आसा आनी जात्रेक आमचो रथ जो आसा तो थंय त्या पादुकां कडेन वता. ओके. त्या दिसा आमचो जो देवीचो डेली अभिषेक आनी नैवेद्य हांगा आसता त्या दिसा आमचो अभिषेक बी हांगा आसना देवीक. हां. त्या दिसा पूर्ण देवी अभिषेक बी नासतना आसता आनी तो आमचो अभिषेक त्या दिसा त्या पादुकांक थंय जाता. थंय जाता. हय थंय जाता. मुर्तेचेर करिना. हय थंय पादुकांचेर करता. ओके. आनी थंय रथ वतकच पादुकांची पुजा आसता आनी मागीर रथाची देवी आसा तिजी पुजा आसता आनी थंयच्या मागीर वाड्यावयले सगळ्या लोकांच्यो ओटयो आसता देवीक दिवपाच्यो. ओके. त्यो ओटयो सगळ्यो दिल्या नंतर मागीर परत तो रथ थंयच्यान सातेरीच्या भेटेक थंय हाडून दवरतात. थंय दवरतात. ओके. पूण थंय रथ व्हरपाची म्हणजे हें अशें आसा की जवळ जवळ 100 सपणां तो येदो व्हडलो रथ सकयल देंवयतात आनी परत आशिल्ले ते आनी बरें वयर काडटात. इतलो जड. हय ते थंय तुमकां गेले शिवाय कळचें ना. ओके. थंय वचून तुमी ते स्टेप्स पळया. हय. म्हणटकच तो येदो व्हडलो रथ जो आसा म्हाजे कडेन व्हिडियो बी आसतले तो रथ सगळे आमचे गांवचे सगळे लोक मेळून तो रथ वयल्यान सकयल व्हरतात आनी परत आशिल्लो तसो सकयल्यान वयर हाडटात. Ladies and gentlemen, let's go down there and see what these steps are all about. आणि एक सामको लास्ट क्वेश्चन. आज हें तुमचें ब्युटिफूल कोरीव काम जें दिसता न्ही हें कोणें केलां? हें राजाराम मेस्त म्हणटात ताणें केलां. हाणें. हय च्यारी 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 तो. एक्झॅक्ट तुमकां हांव नांव सांगूं शकना पूण तांचें सरनेम च्यारी. हांगाच लागींच तांचें घर आसा. ओके. तांणी एकट्यानूच हें सगळें कोरीव काम केलां इतलेंच. हय. हे बाकीचें जें आसा तें आतां हालीं केलां. हें फक्त हें सिल्वरचें आसा. हें सिल्वरचें जें आसा भितरलेंच काम हय. हें ते च्यारी म्हणटात तांणी केलां. आनी हें करपाक म्हणटात तांकां की 14 वर्सां लागलीं. 14 वर्सां. हय ओके. तें तांणी हें केलां सगळें. हें 1967 हां. हो 1 हय. हो 9 हो 6 आनी हो 7 हां. ओके 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 ओके. तेन्ना ताणें मागीर तें फिट केलां. ओके. हय रायट. आनी हे सगळे नाग बी सगळे ताणें मुर्त्यो बिर्त्यो हय सगळ्यो सगळें ताणेंच केलें ताणेंच केलें. Ladies and gentlemen, however much I try to tell you how beautiful this is, that will not do justice. You must come over here, see it, sit over here. And remember one thing, when you come to a temple, when you put your donation here, you take the tirth and then you go around. You cannot just walk out. Protocol requires that you must sit over here. Am I right? देवळान सदांच बसपाक जाय. बसपाक आनी वचूंक जाय. Never come to the temple, pray and leave. When you pray, sit for a short while and then leave. That is one of the major protocols in every temple. Understood? Good. Gaurav, thank you very much for sharing your thoughts with us. धन्यवाद. Ladies and gentlemen, always remember one thing. When you do anything with a clean conscience, like My Goem is trying to get to you Goa, which is for your information, our pristine Goa for you. And when you go there, the people go out of their way to help. Now when we came to do the Madkai Navdurga Temple, the story goes about a flower. When we wanted to know where the original spot of it was, which is about 2 kilometers away from there, this lady, Mrs. Rekha Naik, she came all the way leaving her flowers over there with others, and she came down to show us this place called as Talek Hole in Parampaiya ward of this place. Rekha bhai, देव बरें करूं तुमी आयले आमच्या बरोबर म्हणो. हां, थँक्यू. So when we were told that this deity was brought here from Gaunshi village, though there is history which they cannot find when it was brought and all that, it is said that in 1541, as per a board that has been put there, the idol was brought over here. And here when you come, you walk down these hundreds of steps and come down here. This place is called a Tari Khol. Tari means lake, Khol means deep, and that lake is deep over there. Here you find a small shrine where you have the footprints of this deity. They say that it was over here in this place
And then when it decided to shift into the new location of Deulwada there, they say that somebody threw a coconut and it fell over there, and they shifted this temple to that place. How far that is true, I leave that to you for a simple reason. The distance from here to there is about 2 kilometers. So ladies and gentlemen, when you come here, you find a photograph of Sri Navadurga Gaushi Khan and the shrine which says Navdurga of Madkai. So please do come here. And one thing let me tell you, I thought I would get a heart attack coming down and walking this up. But when I came here, brought here by Rekha Bai, we felt so refreshed. Beautiful air over here. And you can just hear birds chirping. I'm going to stop my chirping and let you hear that chirping. So ladies and gentlemen, when we came to know about this story about the mask and the child passing away and the deity coming to a particular house, we decided to come to that house and bring you the first thing. And here we are in this place called as Dutale, and we are going to meet one of the heirs of that family, Mr. रामा मडकयकार. रामा बाब, आमच्या प्रोग्रामान तुमचें स्वागत आसा. आमी नवदुर्गेच्या देवळान जेन्ना आयले तेन्ना आमकां सांगले की देवीक जें रुपडें केल्लें तें तुमच्या घरांतसून केल्लें आनी ताका एक स्टोरी आसा म्हणून. कितें स्टोरी ती आमची घरांतली धूव म्हणून कितें बरें वर्सां 350 वर्सां जवळ जवळ तेणी आमकां मुर्ती करपाक लागली. मुर्ती करपाक आमच्या घरांतली एक बरी सुंदर चली आशिल्ली. त्या कारणान मुर्ती कशीच उठून येना. मागीर कशी उठून येना म्हणून ते आमी प्रसाद घेतलो. कित्याक प्रसादाक कितें सांगलें तेजें रूप तें प्रतिबिंब तेका दाखय म्हणून ते धुयेक प्रतिबिंब दाखयतकीर ते मुर्ती ओतून आयली. ओतून येतकीर ती मागीर थोड्या दिसांनी ते चली पेड्ड्यार जाली. मागीर आमकां गेल्यार तुमची चली खंयच वचूना. आमी प्रसाद घेतलो. तुमचे कृष्ण पक्षा कार्तीक म्हयन्यांत अष्टमी जात्रे आदले दिसा तुमगेर एका दिसा येवन आमी वता म्हणून सांगली नवदुर्गा अशें. आनी ती ती येतकच ती खंय बसता? हांगा आमचे हांगा भितर बसता. भितर ते ऑल्टर कशें आसा तें. ओके, देवाच्या जाग्यार. आनी ती येता आसतना कशी येता? येता आसतना ती बांदून येता. ते पयरेकार तेणी घेवन येवप येता. मागीर पुजा आमी करतात. नैवेद्य बी आसता सगळो नैवेद्य आसता. मागीर रातची 8 पुजा जाता. मागीर ती पालकेन वता. पालकेच्यान वता आसतना ते जल्म्यांनी धरून व्हरप. आनी ही पालकी तुमची पालकी? ही आमची पालकी. तुमी केल्या? हय. हांगासून व्हरपाक आनी ते जल्मी घेवन परत येता? जल्म्यांनी व्हरची पडटा ती. ओके. आनी हें एवरी इयर जाता? हय हय हय. हे जवळ जवळ 350 वर्सां जालीं. 350 वर्सां जालीं. ओके. म्हणटकच देवी हांगा येवन तुमकां आशिर्वाद दिवन वता? हय वता. थँक यू व्हेरी मच रामा बाब फॉर टेलिंग अस ऑल दीस. थँक यू. From Madkai, we came all the way via Old Goa to this place called as Gaunshi. This is next to Taravli, Kurka, Maura, and then you have got Gaunshi. We were looking out for possible origin of the Navadurga Temple. And here, I must tell you, we Goans are very, very warm and helpful. Here we found this lady, Dayavati Naik, and at 1:30 and 2 o'clock in the afternoon, she came to show us this place where we see a carved tulsi over here. Possibly, this could be part of that temple of Sri Navadurga before she was shifted from this area into Madkai. Dayavati Bhai, hanga Madkaikan म्हणटा ती नवदुर्गा? हय, मडकयकान म्हणटा तीच नवदुर्गा. ती हांगाची न्ही? गांवशेकान म्हणटा. गांवशिकान म्हणटा आमी. हय. आनी हांगा ही तुळस आसा. हय. आनी हांगा आनी कितें आसा हांगा? हांगा आतां शेतां ती वटेन मानतळे म्हणून सकयल मरड आसा. थंय खंय तिची तळी आशिल्ली पूण आमी पळोवना. म्हाजो एक तळयेन माड आशिल्लो.
पूण तो माड आमी अशे नाल्ल काडल्यार सारके गुलाबीच आशिल्ले आहा. म्हणजे म्हाजो मांव सांगता थंय बुरशेपणां कांय करूं नाका अशें म्हणून ओके आमी सगळे पायटा थंय म्हणजे हांगा आनी ती तळी हाज्या मदीं खंय तरी ते देवूळ आसूंक हय जाय हांगा खंय ते आमी नको आता आता कोणाक खबर ना ना ओके म्हणजे आज जी मडकय नवदुर्गा आसा ती ह्या हांगासरली. गांवांतली गांवांतली हय हा हय ओके आणि आज पासून ही तुळस आसा तातूंत तुळस लायताले पयलीं हय लायताली हय हय देव बरें करूं दे आतां काय करता? To say goodbye to you, I am actually standing on the Rajviti or the royal road that the Kadambas travelled on. Over a period of time, it has got a coat of tar, and this is the Rajviti which went from the Gopakapattan port to Old Goa, where the Kadam shifted their capital. So here we are, ladies and gentlemen, at the end of this episode of Sri Navadurga of Madkai. So we have taken you to the place where it was supposed to be over here in the village of Gaunshi or Ganchi on the Tiswadi island, very close to Talavli and Gaurimoda. We took you to the place called as Tarikhol, where it went, it is supposed to have gone there and resided, and then we took you to the temple and told you the stories and legends that took place. I am sure there are quite a lot of things that you have like this in your villages that has come down for so many years as heritage of your village and your own family possibly. So please write to us on the email that you see over here. We love to hear from you. There are lot of temples, lot of other churches, mosques and so many places and intangible heritage in the form of festivals that are celebrated all over Goa. That bonds us all together as Goan. Today the world is changing. As Goans, let's stick to our heritage. Let's foster this bond of brotherhood. And ladies and gentlemen, I look forward to listening to your views, critical or appreciative, on this email over here. And for this episode of Sri Navdurga of Madkai, signing off. Bye-bye till we meet again.